नमस्कार. अस्मिता चायच्या भागान तुमकां सगळ्यांक येवकार. स्वप्नां पळोवप खूब सोंपें आसता, पण ते पुराय करप तितलेंच कठीण. हे पुराय करपाक गरज आसता ती खुबशा मेहनतीची आनी डेडिकेशनची. अशीच मेहनत आनी डेडिकेशन घेवन आपले स्वप्न पुराय केला आमच्या आयच्या सोयऱ्यान. मेळुया तेका आनी जाणून घेवया ताजो हो प्रवास. आमचे आयचे सोयरे मिसेस गोवा सिमरन हलनकर लोटलेकर एक बरे डान्सर, ॲक्टर, कोरिओग्राफर. खुबशा मुव्हिजांनी ताणें ॲक्टिंग केल्या. झी टीव्हीचे DID मॉम्सचे फायनलिस्ट आशिल्ले. मिसेस साक्रीम 2019, मिसेस बेलगांव 2019, मिसेस गोमंतक 2012, नाच गोंयकारा 2014चे ते विनर. टॉप मॉडेल इंटरनॅशनल 2020चे ते विनर. सध्या DHS हांगासर ते काम करतात. मेळुया आमच्या आयच्या सोयऱ्याक. तर अस्मिताच्या आयच्या भागान आमच्या बरोबर आसा मिसेस गोवा 2022 सिमरन हलनकर लोटलेकर. मेळुया तेका. नमस्कार. नमस्कार. सिमरन, तुका अस्मिताच्या आयच्या भागान येवकार. आणि तुका खूप खूप कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि तुवें हो प्रवास जो आज मेळयला आनी हेज नांव तुवें आज केला ताका लागून तुका खरें सगळ्यां कडल्यान तुजें अभिनंदन. थँक्यू सो मच. म्हाका सगळ्यांक पयलीं सांग की मिसेस गोवा हो पेजंट जिखपाचें किंवा पेजंटान पार्टिसिपेट करपाचें कशें कितें तुका सुचलें आनी कितें टर्निंग पॉयंट आशिल्लो हो? हां, सुचलें म्हणजे कशें जालें, हांव फ्रॉम माय चायल्डहूड आय वॉज व्हेरी एक्टीव. कितें सोशल हें जावं म्हणजे कॉम्पिटिशन्स जावं कसली मोनोलॉग कॉम्पिटिशन किंवा आपले फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन, डान्स, ड्रामा, फॅशन शो, हितून ल्हानपणा पासूनच म्हणजे एक पावल फुडें म्हणटा पळय तशें आसलेलें हांव. सो म्हाज्या लायफाच्या वाटचालीन जेन्ना मिस आसलेलें तेन्ना काय इतली ऑपॉर्च्युनिटीज मेळोंक ना, कित्याक शिक्षण आनी हें करपाक तितली तेन्ना सुविधा नासलेली. बट आफ्टर मॅरेज जशें म्हणटा न्हू, बायल मनीस जाली म्हणटकूच, बायल जाली म्हणटकूच एक घटसाण मेळटा. म्हणजे लायक माय फॅमिली ऑल्सो, माय पेरंट्स आनी म्हाजो हजबंड दोगांय कडल्यान म्हाका बरो तेंको मेळ्ळो. आनी तेज्या खातीर हांव म्हणजे हितून ह्या असले वेगळे वेगळे कॉन्टेस्टांनी पार्टिसिपेट जावपाक फुडें सरलें. आनी अशेंच न्हू की मिसेस गोवा वॉज माय फर्स्ट कॉन्टेस्ट. हाज्या पयलीं सुद्दां हांवें कितलेशेच टायटल्स जिखल्या. म्हाका याद येता 2012 ह्याच मिसेस म्हणजे गोमंतकाचेच एक कॉम्पिटिशन आसलेलें. सो तितून हांव पार्टिसिपेट जाल्लेलें इन 2012 आनी तितून म्हाका बेस्ट स्टायल आयकॉन मेळ्ळेलें. सो तेज्या उपरांत म्हाजी वाटचाल सुरू जाली. सो तेज्या उपरांत हांवें मिसेस सांखळे केलें, तेजे हांव विनर जालें. मागीर मिसेस बेलगाम जालें, तेजे विनर जालें. मागीर टॉप मॉडेल इंटरनॅशनल जालें, तेजे विनर जालें. मागीर इंडी रॉयल मिसेस इंडिया जालें, तेजे विनर जालें. मागीर अशी खुबशीं कॉन्टेस्ट जाली. आनी जो लेटस्ट जालो तो मिसेस गोवा. म्हणजे म्हाका एक तो टायटल जाय आसलेलें, म्हणजे हांव गोंयकार हेजो म्हाका अभिमान जेन्ना म्हाका हें मिसेस गोवा टायटल मेळ्ळें. सो आतां ह्यान फुडें म्हणजे हो जो कॉन्टेस्ट ऑर्गनायज केलेलो तो AB प्रोडक्शन गोवा आसलेलें. आनी आतां ते फुडें लिंक आसा रुबारू मिसेस इंडिया कडेन. सो आय विल बी रिप्रेझेंटींग गोवा एट नॅशनल लेवल इन कमिंग नोव्हेंबर-डिसेंबर. ओके. सो आतांच आमकां कळ्ळा की सिमरन जे आसा हे मिसेस इंडियाकूय रिप्रेझेंट करपाचें आसा गोंया खातीर. सो तेजी वाटचाल ही चालूच आसा. पण म्हाका सांग तूं की आतां जशें तुवें म्हणलें की लग्न जातकूच एक घटसाण कशें मेळटा. सारकें. पण लग्न जाता तेन्ना खुबश्यो जबाबदाऱ्यो येतात. सारकें. घर सांबाळप प्लस तुजें प्रोफेशन सांबाळप हें सगळें करता आसतना तुजो मेन सपोर्ट कोण आशिल्लो हे सगळें तुका हेल्प करपाक? म्हाजो मिस्टर तर सगळ्यान पयलीं आसता. अशें कितें इव्हेंट आसा किंवा कॉन्टेस्ट आसा किंवा कसले प्रोग्राम आसा हे जेन्ना म्हाका कळून येता की बाबा खंयसर तरी आसा, सो तेन्ना म्हाजी पेरंट, म्हाजी आवय, म्हाजो मिस्टर म्हाका सांगता तूं चल, डोंट वरी अबावट द किड्स. म्हणजे भुरग्यांचें तूं टेंशन घेवं नाका किंवा घरांतलें तूं टेंशन घेवं नाका, आमी आसा, आमी पळोवन घेता. यू जस्ट कॉन्सन्ट्रेट ऑन दीस पर्टिक्युलर कॉन्टेस्ट ऑर दॅट पर्टिक्युलर इव्हेंट. अशें म्हाका म्हणटात न्ही की सदांच एका दादल्या फाटल्यान एक बायल आसता ताका सक्सेसफूल करपाक. सो तुज्या फाटल्यान डेफिनेटली तुजो हजबंड. हय, म्हाजो हजबंड आनी म्हाजी आई. वाव, नायस. तुवें सांगलें की तुजें मेन सपोर्ट तुजो घोव आनी तुजी आई आशिल्ली. सो आतां जेन्ना तूं कॉन्टेस्टाक तुवें तयारी करपाची आशिल्ली, एक नवीन प्लॅटफॉर्म मिसेस गोवा म्हणल्यार एक व्हडलो प्लॅटफॉर्म तुका मेळिल्लो. सो हे सगळें करतना, हाजी तयारी करतना तुका कितें चॅलेंजीस मुखार येवचे पडले? कशें आसता की सदांच एक
एज जाली म्हणटकूच एक बॉडी शेमिंग म्हणजे एक बॉडी म्हणजे एक हें आसता की कॉन्शियसनेस आसता की हांव आपूण जेन्ना ऑडियन्साक फेस करतलें तेन्ना कशें दिसतलें. आय हॅव टू बी प्रेझेंटेबल बिकॉज आय एम गोईंग फॉर सच अ बीग कॉन्टेस्ट. जेन्ना म्हाका टायटल मेळटलें मिसीस गोवा, सो आय शूड बी अ रोल मॉडल फॉर द अपकमींग लेडीज म्हण गर्ल्स म्हण तांकां. सो स्वताची कॉन्फिडन्स लेवल पयलीं अशें दवरूंक जाय की बाबा कसलोय प्रश्न विचारलो, कसली सिच्युएशन येयलें जाल्यार ताका सामोरे वचपाक हांव ताट आसूंक जाय. सो दॅट वॉज माय वेरी फर्स्ट इंटेंशन. देन म्हाजे योगाज, म्हाजे रेग्युलर डायट्स, अवॉयडींग जंक फूड, देन म्हाजे वर्कआउट्स, म्हाजे सेशन्स, मागीर बूक रिडींग वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हाजी लँग्वेजीचेर इम्प्रूव करप, कितें करंट जे अफेर्स आसा तेजेर लक्ष दिवप. सो दॅट वॉज माय की पॉयंट्स टू बी कॉन्सन्ट्रेट ऑन वेल गोईंग फॉर दीस कॉन्टेस्ट. ओके. सो मेन प्रॉब्लम तुका फेस केल्लो तुवें तो सगळें तुका ओवरऑल करचें पडलें. आनी तूं जशें म्हणटा की एक सर्टन एज जातकच बॉडी तितली तुका एडॅप्ट करपाकूय जाय. सो हे सगळे चॅलेंजीस हे करून तूं मुखार गेलें आनी येदो व्हडलो प्लॅटफॉर्म तुका मेळ्ळो. तुवें मिसीस सांखळे हे टायटल तुवें मेळयलां. सो तें कॉम्पिटिशन आनी येदो व्हडलो हो प्लॅटफॉर्म मिसीस गोवा, सो ह्या भितर तुका कितें फरक जाणवलो आनी कितें वेगवेगळे अनुभव तुका आयले? मिसीस सांखळे आसलो तो एक विलेज लेवल कॉम्पिटिशन आसलेलें, विलेज लेवल कॉन्टेस्ट आसलेलो. तितून भाग घेवपी जे कंटेस्टंट आसलेले ते सुद्दां आमच्या विलेजींतले सांखळे वाठारांतलेच आसलेले. सो कॉम्पिटिशन लेवल एक लेवल अप जालें जेन्ना हांव मिसीस गोवाक गेलें. कित्याक तेन्ना त्या मिसीस गोवा कॉन्टेस्टान फूल ऑल ओवर गोवाची लेडीज आसलेली. आनी कशें आसा जशें चायणीन चाळून चाळून वयर सरता पळय तशें जाल्लेलें. कित्याक आमचो इंटरव्यू रावंड पयलीं जालो, मागीर आमचे टॅलंट रावंड जालो, अशें कितलेशेच रावंड क्लियर जावन आमी टॉप म्हणटा तशी टॉप 10 पावलीं आनी तेज्या उपरांत टॉप 3 आमकां वेंचली गेली. सो इट वॉज कंपेर टू मिसीस सांखळे आनी मिसीस गोवा, इट वॉज म्हणजे जमीन आसमानाचो फरक म्हणटा पळय तशें आसलेलें. बट देन आय केम टू नो फ्रॉम मिसीस सांखळे टू मिसीस गोवा हितून दे वर मेनी चॅलेंजीस. एज इन लायक दे वे वर्कआउट राउंड्स, दे वे टॅलंट राउंड, दे वे पर्सनल इंटरव्यू राउंड. तूं स्वताक कशें प्रेझेंट करता, तूं जेन्ना एक रोल मॉडल म्हणून तुका 10 जाणां पळयतलीं तूं कशें आसचें, तुजें उठप कशें, तुजें बसप कशें, तुजें खावप कशें, तुजें उलोवप कशें, तुजें वागप कशें. सो हे जे बारीक 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 जे पॉयंट्स आसा पळय ते सगळे जेन्ना हांव मिसीस गोवाक गेलें तेन्ना म्हाका समजून येयलें. म्हणजे आमचें पर्सनल ग्रुमींग अशें आसलेलें सेशन्स. पर्सनल ग्रुमिंगान तूं एज अ रोल मॉडल म्हणजे एज अ मॉडल, प्रोफेशनल मॉडल तूं कशें रिप्रेझेंट करप तें आमकां शिकयलें गेलें. सो तेंच म्हाका कळ्ळें. ओके. सो आमी सदांच म्हणटात की बारीक कॉम्पिटिशनान जेन्ना आमी वता, खंयचो एक प्लॅटफॉर्म तुका मेळटा, एक माची जेन्ना मेळटा तेन्ना तुका त्या माचे वयल्यान तुका व्हडली माची मेळपाक खूब सोंपी आसता मागीर तेन्ना. सो प्रत्येक जी ऑपॉर्च्युनिटी आमकां मेळटा ती घेवकूच जाय. जशी सिमरना हांगा घेतिल्ली एक ल्हानशी ऑपॉर्च्युनिटी घेवन मिसीस सांखळे जावन ते आज मिसीस गोवा जाला. आनी डेफिनेटली फुडाराक आमी ताका मिसीस इंडिया म्हणून पळयतली, रायट? सारकें. आनी म्हाका अभिमान दिसता सांगपाक की येस, हांव मिसीस इंडियाची ट्रॉफी परत गोंयान घेवन येतलें. वाव, कितें कॉन्फिडन्स. म्हाका सांग, आतां तितलें तूं कॉन्फिडंट आसा, इतलें बबलीनस आसा, हें तुका आतां आमी पळयतात. पण तूं ल्हानपणांतल्यान अशेंच आशिल्लें जेन्ना तुजे स्कुलान वतालें म्हण, कॉलेजीन वतालें तेन्ना तूं अशेंच एक्टीव, तुवें पयलींच सांगलें की तुका सगळें करपाक आवडटालें. पण होच कॉन्फिडन्स आशिल्लो आनी फेस करपाक कितें स्टेज फियर आशिल्लो, कशें आशिल्लें ओवरऑल तुजें चायल्डहूड? एक नमूद सांगचें कशें दिसता की हांव UKGन आसलेलें आनी UKGन आसतना एक फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन आसलेलें. सो खूब गर्दी आसलेली, म्हणजे खूब पार्टिसिपंट्स आसलेले, ल्हान ल्हान LKG. आनी म्हाका म्हाज्या आईन सांगलें की तुका पार्टिसिपेट जावंक जाय. आनी म्हाका याद आसा अजुनी हांव झाडूवाली जाल्लेलें, बरी नववारी बीन न्हेसून तो सूप बीन ते झाडू बिडू घेवन हांव सामकें रेडी आसा. पण म्हाका ते माचेर पांय दवरपाक, स्टेजीर पांय दवरपाक म्हाका हिम्मत जायनासलेली. म्हाज्या आईन म्हाका कितलेशेच फाटी धुकळ्ळे, चल चल, म्हाका कशेंच जायना. हांव तिका सांगता ना हांव चुकतलें आनी हांव चुकलें जाल्यार तूं म्हाका मारतली, हो भंय म्हाज्यान चड आसलेलो. रेदर दॅन म्हाका प्रायज मेळचें ना हें सोडूनच घाल, पण म्हाका भंय आसलेलो की तूं म्हाका मारतली, हो भंय आसलेलो. तेन्ना म्हाज्या आवयन म्हाका एकूच उतर सांगलें की आतां सपोज तूं स्टेजीर चडना आनी आतां सपोज हांवें जें तुका कितें शिकयलां तें तूं म्हणिना जाल्यार ह्यान फुडें तुका आपूण खंयसरूच पार्टिसिपेट जावपाक दिवचें ना. हें तिजें उतर आसलेलें.
ती जिद्द धरून हांव जे चडलें स्टेजीर चडलें आनी सामकें नेटान सारकें मायका फुडें उलयलें सगळ्या लोकांक पळोवन आनी हांव सांगता खरेंच म्हाका खरेंच प्रावड फील जाता की त्या कॉम्पिटिशनान म्हाका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें अँड फ्रॉम देर आय वेंट ऑन आय स्टार्टेड. सो इतल्यो सगळ्यो एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज करताले पण स्टडीजान कशें आशिल्ले? स्टडीजानूय हांव बरें आसलेलें कित्याक म्हजें शिक्षण 12वी उपरांत हांवें GNM केलां. रायट नाव सुद्दां हांव म्हाजी BSc चालू आसा. सो आजून तेवूय सोडूंक ना हांवें. शिक्षण हें चालूच आसता, तेका वयाची मर्यादा आसना. सो जितली तुका नॉलेज मेळटा, जितलें तुजें वय वाडटा, जितली तुका नॉलेज मेळटा तितली घेयत वचप. दीस इज वॉट आर माय एथिक्स. म्हाका दिसता आमच्या बरोबर सारकें परफेक्ट पर्सन आसा मिसेस गोवा, कित्याक ते जशें म्हणटा की शिकपाक एक वय आसना, एक लिमीट आसना, तो शिकत वचपाक जाय, आयुश्यभर शिकपाक मेळटा भरपूर. आनी तशेंच सिमरन करता ते शिकत आसा खंय. एक्चुली सांगपा सारकें आनी विचारपा सारकें तुका खूब आसा आनी फुडें आमची ही चर्चा चालूच उरतली. पण म्हाका दिसता वेळ जाल्यार एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाचो. घेवया एक ल्हानसो ब्रेक. विसा उपरांत तुमकां परत एक फावट येवकार. तुमी पळयतात अस्मिताय आनी आमच्या बरोबर आसा आमचे आयचे गेस्ट मिसेस गोवा सिमरन हलनकर लोटलेकर आनी ताज्या बरोबर आमची ही चर्चा चालू आसा. सिमरन म्हाका सांग की जेन्ना तूं मिसेस गोवा हो पेजंटाक गेले आनी तेन्ना सगळो लायक एक वेगळो एटमॉस्फियर आशिल्लो, खंय तरी मनान एक धगधगूय आशिल्ली आसतली की आपूण जिखतले की ना. ओके, सो ह्या सगळ्या भितर तूं कितलें कॉन्फिडंट आशिल्लें आनी जेन्ना तुका ही ट्रॉफी क्रावन मेळ्ळो फर्स्ट रिएक्शन कितें आशिल्लें? वॉट वॉज युअर रिएक्शन? म्हाका आजून सुद्दां तो क्षण याद जाल्यार लायक एक ब्रेथ स्कीप जाता म्हाजी की तो वेळूच असो आसता की जेन्ना की विनर अनावन्स जावचो आसता आनी पिन ड्रॉप सायलंट आसता आनी जेन्ना एंकर विचारता की हू यू थिंक इज द विनर अशें जेन्ना म्हणटा तेन्ना लायक आमी सदांच पळयता की सिरियलांनी ते ढगढग ढगढग तो सावंड बॅकग्रावंडान चालू आसा आनी एक तर म्हाजें काळीज धडधडटा ते एक बीट स्कीप जातालें मदीं मदीं आनी इतल्यान क्रावडांतल्यान आवाज सिमरन सिमरन सिमरन. दॅट टायम लायक येस आय नेल्ड इट, आय एम द वन. हो कॉन्फिडन्सान म्हाका म्हाज्या भितूरल्यांतल्यान आवाज येयलो आनी जेन्ना एंकरान म्हाजें नांव अनावन्स केलें फर्स्ट हांवें लायक देवाक याद केलें, स्मरून देवाक सांगलें की येस आय डीड इट, मेळ्ळें म्हाका. हांव जे आतुरतेन वाट पळयत आसलेलें, जे टायटल म्हाका जाय आसलेलें तें म्हाका मेळ्ळें. जे म्हाजो हार्डवर्क आसलेलो तो सक्सेस जालो अशें म्हाका दिसलें. येस, इट पेड ऑफ. सो सिमरनचें हें एक्सप्रेशन म्हाका दिसता तुमकां सगळ्यांकूच पळोवपाक जाय आसतलें की जेन्ना आमी कितें तरी जाय आसता आमकां आनी त्या खातीर खूब मेहनत करता आनी फायनली आमकां तें मेळटा तेन्ना जें रिएक्शन आसता आनी तो मॅस्मरायझींग मुवमेंट आसता डेफिनेटली सगळ्यांक तुमकां पळोवपाक जाय आसतलो. सो आमी तो मुवमेंट पळोवया सिमरन बरोबर. You know, sometimes she asks herself, do I ever have competition for my own? But there was a lot of competition, Simran. We looked at all of them, they were absolutely fabulous. You did something different, I think so, to make sure that the judges went your way. Winner, Mrs. Goa 2022, Simran. And now we'd like to have there it is, these moments of high-ended adrenaline. One more trophy to keep in your showcase. I think you've got 2 showcases by now. One is overflowing. Yes. We'd like to have both the contestants who are there with her to please come and join us for the photograph, please. All 3. खरेंच खूब ऑसम असो हे आशिल्लो हो मुवमेंट आनी सगळ्यांकूच म्हाका दिसता गुजवम्स म्हणटा तशें जाल्लें आसतलें, सगळ्यांक आयलें आसतलें डेफिनेटली. तुका तूं म्हणटा तुजें हार्टबीट अशें आसलें. पण बाकीचे तुजे फॅमिली मेंबर्स म्हणा किंवा तुजे सर्कलांतले फ्रेंड सर्कल, तुजे ऑफिसांतले लोक, तुजीं भुरगीं, ओके, ह्या सगळ्यांचे रिएक्शन कितें आशिल्लें? म्हणजे सगळ्यांचे डिफरंट रिएक्शन आसतलें डेफिनेटली. सो तांचे सगळ्यांचे रिएक्शन्स कशे आशिल्ले? ती सगळीं जाणां आपल्याचो मोबायलाचो कॅमेरा ऑन करून रावलेले म्हणजे आतां हेजें नांव अनावन्स जातलें आनी आमी तो व्हिडिओ शूट करतले अशें म्हणून. आनी जेन्ना नांव अनावन्स जालें तेन्ना ती बोवाळ मारपाकूच उरली, तो व्हिडिओ काडपाक पावलीच ना. पण तेन सगळ्यांचें एक लायक मेमोरेबल हें आसलेलें, लायक इमोशनल क्षण आसलेलो तो म्हाज्या खातीर एक.
माझ्या आवयच्या, माझ्या मिस्टराच्या, माझे फ्रेंड्स जे असलेले अटेंड करपाक येयलेले ते फंक्शन, माझी फॅमिली, लायक दे आयज वे वॉटरिंग. खरेंच म्हणजे त्यांच्या दोळ्यान सारखे अश्रू दाटोवन येयलेले की हे पळोवन की माझी भयण म्हणा किंवा माझी आवय, म्हजो मिस्टर, माझी भुरगीं की मम्मान इतलो हार्डवर्क घेतलेलो. 3 दीस हांव तेंच्या पासून पयस असलेले. सो दॅट हॅज टू पेड ऑफ म्हणटात अशें. रायट. सो ह्या सगळ्या भितर तुका कितें दिसता तुजो मेन स्ट्रॉंग पॉयंट कितें आशिल्लो? म्हाजो कॉन्फिडन्स, म्हाजो जो इनर सोल आसतलो पळय तो सदांच म्हाका मोटिवेट करीत आसतलो. ना कित्याक म्हणजे एक प्रो वर्ब आसा तो सदांच म्हाज्या तकलेन घुंवत आसता की इम्पॉसिबल इट सेल्फ सेज आय एम पॉसिबल. कित्याक जावचें ना? सिमरन तूं करूं शकता, तूं कर, जातलें तुज्यान. हो सदांच म्हजो इनर सोल म्हाका सांगत आसता आनी जेणे करून हांव आज पर्यंत ही म्हाजी सक्सेसाची पावलां चलत आसा आनी ह्यान फुडेंय चलतलें. ॲक्च्युली तुवें सारकें सांगलां की इम्पॉसिबल इट सेल्फ सेज आय एम पॉसिबल. सारकें. आणि हे तुवें पॉसिबल करून दाखयलें. सारकें. आता तू आज वेगवेगळे रोल्स प्ले करता ॲज अ प्रोफेशनल, मागीर तुजे फॅमिली म्हण, मागीर तुजे पेजंट सगळे आसता आसतले, तुजे शोज आसता आसतले. सारकें. सो हे सगळे रोल्स तूं जेन्ना प्ले करता, वीच इज द मोस्ट चॅलेंजींग रोल फॉर यू? टू बी अ मदर. टू बी अ मदर इज द मोस्ट चॅलेंजींग रोल. कित्याक लागून की कशें आसता की आमी अशें म्हणटा की भुरगें जेन्ना वाडटा तेन्ना ताका आवयची सगळ्यान चड गरज आसता. ते आपल्याक जाय नाका आपल्याचे डूज डोंट्स आपल्या आवय वांगडा चड शेअर करता. आनी हांव म्हाजे हॉबीज, म्हाजें प्रोफेशन, म्हाजो वर्क आनी घरांतलें कितें आसा तें सांबाळून आय सी दॅट आय गीव मॅक्झिमम टायम टू माय किड्स. दॅट्स द ओन्ली थिंग आय डू. आता कितलीशीच हाऊसवाईफ असतली किंवा वर्किंग असतात, तांकां दिसता की ना बॅलन्स करप हे खूप डिफिकल्ट असतं. घर बॅलन्स करपाक किंवा फॅमिली ह्याच्यामध्ये एक बॅलन्स क्रिएट करपाक प्रत्येकाक डिफिकल्ट वता. पण जेन्ना तूं इतले सगळे तुजे एक्टिविटीज करता आसतना हो बॅलन्स कसो कितें मेंटेन करता, म्हणजे कसो पॉसिबल जाता करपाक तुका? सगळ्यान पयलीं म्हणटा तें आपणें टायम मॅनेजमेंट करूंक जाय. म्हणजे आपणें डिसायड करूंक जाय की बाबा आपल्याचो दिसाचो टायम टेबल कसो आसतलो, आपूण कितल्यांक उठतलें, आपल्याचो वर्कआवट टायम, मागीर भुरग्यां खातीर टायम, मागीर तुजें ऑफीस टायम, मागीर ऑफिसांतल्यान येयल्या उपरांत तुज्या खातीर एक मी टायम म्हणटा तसो, मागीर भुरगीं येयल्या उपरांत तेंचें कितें किंवा घरांतलें कितें किंवा एक टायम असो येता की थोड्यो गोश्टी आसा त्यो स्कीप जाता. कितें फॅमिली फंक्शन असले किंवा आनी म्हाजे कसले इव्हेंट्स असले एक हेका लागून स्कीप जाता थोड्यो गोश्टी. बट देन द नेक्स्ट डे अगेन युअर टायम टेबल शूड बी द एज सेम एज युअर प्रिवियस डे. रायट. मिसीस गोवा हे टायटल मेळ्ळ्या उपरांत कितें ऑपॉर्च्युनिटीज तुका मेळ्ळ्यो कशें दिसता ह्या टायटला उपरांत? म्हजें नांव जालें. म्हणजे म्हजें नांव म्हणजे जो फेम म्हाका आसतलो म्हणजे सांखळे पुरतो मर्यादीत आसतलो किंवा बिचोले तालुका म्हण किंवा ताका एक सीमा आसलेली. सो ती सिमाची रेश आसा पळय ती पुसली गेली जेन्ना म्हाका मिसेस गोवा टायटल मेळ्ळें तेन्ना. म्हणजे म्हाका आतां गोंयभर लोक वळखता आनी एज अ रोल मॉडल म्हणजे अपकमींग जे गर्ल्स आसा ती म्हाका एज अ रोल मॉडल म्हणून हे करता पळयता. आनी ज्यो म्हाज्यो क्वॉलिटीज आसा ज्यो म्हाज्यो लायक द वे आय ड्रेस, द वे आय टॉक, त्यो थोड्यो भितरल्यो क्वॉलिटीज आसा त्यो आपणावंक सोदता. आनी म्हाका खुबशीं जाणां अशीं विचारताय बीन हाव यू कीप युअर सेल्फ सो हेल्दी, सो वेल्दी. सो बरें दिसता की कोण तरी तुजी पावलां चलूंक सोदता, कोण तरी तुका एज अ रोल मॉडल पळयता, कोण तरी तुज्या भाशेन ससता सवरता. सो बरें दिसता. जशें तूं आतां म्हणलें की खुबश्यो चलयो आसतल्यो, खुबश्यो बायलां आसतलीं जी तूं आतां म्हणटात की तुज्या एक रोल मॉडल तेंच्या खातीर, आनी तांकां विचारता आसतली, तेंच्या मनान विचार आसतले की सिमरन कशें न्हेसता, कशें मेंटेन करता, मदर ऑफ 2 तरी पूण इतलें बरें मेंटेन केला. सो म्हाका दिसता ह्यो टिप्स खुबश्या जाणांक जाणून घेवपाच्यो आसतल्यो. सो ह्यो तूं शेअर करूं शकता आमच्या पळोवप्यां खातीर? सगळ्यान पयली म्हणटा तें जंक फूड अवॉयड करा. सो जंक फूड अवॉयड तुमी जितले जंक फूड अवॉयड करतले तितले तुमी हेल्दी आनी वेल्दी उरतले. तुमच्या डायटान फ्रुट्स, व्हेजिटेबल्स एंड प्लेंटी ऑफ वॉटर हे इनवॉल्व करा. तुमी सपोज उदक एक 4 लिटर ते 5 लिटर म्हणजे 3 लिटराच्या वयर सपोज उदक पियात न्हू दिसभरा भितर जाल्यार युअर फेस, युअर स्कीन ग्लोज. अँड दॅट इज द की हे म्हणटा तशें म्हाज्या स्किनीचे. सो आय ड्रिंक लॉट ऑफ वॉटर अलॉंग वीथ फायबर, व्हेजिटेबल्स, फ्रूट दॅट आय कीप इन माय डायट. सो अवॉयड जंक फूड, अवॉयड हेवी फूड. सो दॅट्स इट. आनी योगा वर्कआउट्स तुजे योगा. ओके सिमरनान दिल्ल्यो टिप्स डेफिनेटली आमच्या खुबश्या पळोवप्यांक युजफूल पडटल्यो. सिमरन म्हाका सांग की आतां तूं नेक्स्ट लेवलाक वता वीच इज अ व्हेरी व्हेरी बीग प्लॅटफॉर्म. येस.
मिसीस इंडिया. सो अशा वेळाचेर तुका कितें तयारी करची पडटा, आतां कितें तयारी तुवें सुरवात केला? आता सध्या माझं जिम तर चालूच असा. आय गो टू फिटनेस फॅक्टरी ॲट बिचोलीम अलॉंग विथ माय पर्सनल ट्रेनर रवी मिस्त्री. सो ती एक तयारी माझी चालू असा. अलॉंग विथ दॅट आय मेंटेन माय डायट. आय अवॉयड जंक फूड. आय अवॉयड म्हणजे जे फूड म्हाका हेवी हे दिता, फिलींग दिता, तें हांव अवॉयड करता. जाता तितलें रिडींग करता, जाता तितलें स्वताक ग्रूम करता. अँड म्हजो वॉक आसा तो इम्प्रूव करपाक ट्राय करता. म्हजो कॉन्फिडंट लेवल आनीकूय डबल प्लस जावपाक लागून हांव तेजेर काम चालू आसा म्हाजें. आनी सायड बाय सायड म्हाजें कामूय सांबाळटा. आनी खरें सांगचें म्हटल्यार म्हाज्या डिपार्टमेंटांतले लोक, हांव खंयसर कामाक आसता डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थान. सो थंयसरले म्हाजे जो डिप्लॉयींग प्लेस आसा प्रायमरी हेल्थ सेंटर मये, थंयसरली सुद्दां म्हाजी हेल्थ ऑफिसर जी MO इंचार्ज आसा, शी इज व्हेरी कॉपरेटीव. शी इज लायक मेंटर टू मी. कितें सपोज अशें आसा जेका म्हाका तिका विचारूंक जाय, समजून घेवंक जाय जाल्यार तिका हांव सदांच विचारता आनी ती म्हाका गायड करता. तशेंच म्हाजे बाकीचे जे कलिग्स आसा, दे आर ऑल्सो व्हेरी सपोर्टीव, व्हेरी हेल्पींग. आनी तेज्या खातीरूच आयज हांव ह्या इंटरव्यूक सुद्दां येवंक पावलें. सो स्वीट. जेन्ना तूं म्हणटा की तूं कितल्याशाच लोकां खातीर रोल मॉडेल आसा, पण तुजी रोल मॉडेल कोण आसा? म्हाजी रोल मॉडेल म्हणटा ती पयली म्हाजी आई आसलेली, अजुनूय आसा. एज इन लायक शी इज नॉट अ मॉडल एज सच, बट देन तिजी आयडियाज, तिजी व्यूज, तिजी शिकवण म्हणटा तशी ती हांव सदांच लायक फुडें घेवन चलता. अलॉंग विथ दॅट देर आर फ्यू आमची मदर तेरेसा म्हण, तिजे जे उलोवप आसलेले, सांगप आसलेले, तेजेर हांव लक्ष दिता. आनी बिसायड्स दॅट प्रोफेशनली पळोवपाक गेल्यार मलायका अरोराक हांव खूब फॉलो करता. सो अशी थोडी जी आमची लिडर्स आसा, फ्रिडम फायटर्स म्हणा, सो तेंचे उलोवप, वागप, तेंचे कॉन्फिडन्स, तेंचो तो धैर्य दिवप. सो आय टेक दॅम इन टू कन्सिडरेशन अ लॉट. ओके. सिमरन, जशें तुवें म्हणलें की आज तूं सगळ्यां खातीर एक रोल मॉडेल आसा आनी आज आमी पळयतात की आमच्या सोसायटीन खुबशे बायलां खातीर वेगवेगळे इश्यूज चल्लेले आसा, वेगवेगळे म्हणटात सोशल इश्यूज म्हणूं शकता आमी चल्ल्या. सो तुका कितें दिसता की सद्या प्रेझेंटली गिवन अ ऑपॉर्च्युनिटी तूं बायलां खातीर कितें करपाक सोदता आनी खंयचो सोशल इश्यू तूं हँडल करूं शकतलें? सांगचें म्हटल्यार पळय, स्वता कडच्यान पयली सुरवात जाता. इफ सपोज म्हाका खबर आसा की म्हाजी मर्यादा कितपत आसा, हांव कितपत फुडल्या मनशाक एंटरटेन करूं शकता, तेजेर डिपेंड आसता की बाबा फुडलो मनीस म्हाका कसो घेतलो, पॉझिटिवली घेतलो काय नेगेटिवली घेतलो. सो हांवें सपोज ताका एंटरटेन करीत जाल्यार तो म्हाजेर हावी जातलो. सो हे दर एका बायले मनशाचे, दर एका चलयेची शिकवण आसा की तेणें दुसऱ्या मनशाक कितपर्यंत एंटरटेन करप, आपली लक्ष्मण रेशा कितपर्यंत ओडप, कितपर्यंत ताका एसेस दिवप, हेजेर डिपेंड करता. हांव सपोज तुका एंटरटेन करीत जाल्यार तूं म्हाजेर हावी जातलो, तेज्या कारणान कितलेशेच मिसअंडरस्टँडींग जातले, कितलेशेच इश्यूज क्रिएट जातले. सो हांव म्हणटा की स्वतान पयली स्वताक सुदारप, स्वतान पयली स्वताची मर्यादा ओलांडूंक जायना. सो दॅट्स वॉट आय फील लायक. जेन्ना आपूण स्वता पासून सुरवात करतले, स्वताची इमेज दवरतले लोकां हुजरी, तेन्ना पासूनच हे जे इश्यूज आतां म्हणटा पळय, सोशल इश्यूज म्हणटू किंवा मिसअंडरस्टँडींग म्हणटू, जे क्रायम्स जाता, सो ताका खंय तरी फूल स्टॉप पडटलो. रायट. आमी जेन्ना फॅशन इंडस्ट्री म्हणटा आनी तेन्ना खुबशे वेगवेगळे इश्यूज आसतात. सारकें. अशें आमी आयकतात की फॅशन वर्ल्ड इज नॉट व्हेरी गूड, अशें एक सगळ्यांचो एक समज आसा. मे बी तितून चेंजीस आयले आसतले काळा अनुसार, पण तुका अशें कितें तरी अनुभव आयिल्ले आनी ह्या हितून जेन्ना वता तेन्ना खुबशे क्रिटिसिजमूय मेळटा, जितले तुका एप्रिसिएशन मेळटा तितले लोक क्रिटिसायज करणारे आसा. सो अशेंय तुका कितें अनुभव आयले? आमी बऱ्या अनुभवा बद्दल उलयलाच, पण आतां कितें वायट अनुभवूय तुका आयले? सांगचें म्हटल्यार कशें आसता, फॅशन इंडस्ट्री म्हण किंवा बॉलिवूड म्हण किंवा टॉलिवूड, खंयचे फॅशन इंडस्ट्रीच्यानूच हांव सुरवात करता. कॉम्प्रोमायज आसता पळय, दॅट इज द व्हेरी फर्स्ट सेंटेन्स, आय मीन व्हेरी फर्स्ट वर्ड इन फॅशन इंडस्ट्री. बट ते आतांच हांवें सांगलां पळय तशें, ते तुजेर डिपेंड करता. तूं ते कॉम्प्रोमायज करपाक रेडी आसा, तूं स्वता भोंवतणी ती लक्ष्मण रेशा ओडूंक रेडी आसूंक जाय, की ती तुजी तयारी आसूंक जाय की तूं कितपत फुडल्या मनशाक एंटरटेन करता. तुका सपोज कसल्या कारणान कॉम्प्रोमायज कर म्हणून सांगलें जाल्यार ते तुजेर डिपेंड करता की तुवें ताका एंटरटेन करप, ते कॉम्प्रोमायज करपाक रेडी जावप काय ना, किंवा तुजी जी आमी म्हणटा पळय, ज्या वाटेन काटे आसा ती वाट सोडपाची आनी सरळ वाट धरपाची. काट्याची वाट
तेन्ना आमकां त्रास जाताले पूण फुडें सोंपी आसतली, पण ते काटे जेन्ना तुका लागता पळय तेजी जखम आनी तेजे जे स्कार्स आसा पळय ते लायफ लाँग उरता. सो इट डिपेंड्स अपॉन यू हाव यू टेक इट. सो तुका कॉम्प्रोमायज करपा जाय, कॉम्प्रोमायज कर, फुडें सर. तुका कॉम्प्रोमायज करपाचें ना, तूं त्या वाटेंतल्यान कडेक सर. आनी तीच वाट हांवें सिलेक्ट केल्या. आय डोंट वॉन्ट टू कॉम्प्रोमायज, आय वॉन्ट टू चूज अनादर वे, एंड दॅट्स वॉट आय हॅव डन टील टुडे, एंड इन फ्युचर ऑल्सो आय विल डू द सेम. ओके, सो आमची कार्यावळ सोंपोवच्या पयलीं कांय थोडे प्रश्न आमचे कडेन उरला जे तुका विचारपाक जाय अशें दिसता. सो मेन म्हाका सांग की आतां फुडारा खातीर तुजो ड्रीम कितें? मिसेस इंडिया टायटल. ओके, फोकस्ड ऑन वन ड्रीम. येस, रायट. येस. कितलींशींच बायलां आसतलीं जी आज तुका पळयता आसतलीं हांगासर, तांकांय दिसता सिमरना भाशेन आमी कितें तरी करपाक जाय, आमी आमचें नांव करपाक जाय, पण एक कितें तरी तांकां फाटीं ओडटा. तांकां दिसता की लोक कितें म्हणटले. भरपूर इश्यूज आसता बायलांचे मदीं. तांकां दिसता की फुडें वचप इतलें सोंपें ना. तूं जशें म्हणटा एक काटेरी वाट आसता, सारकें. आनी ते काटेरी वाटेक लोक खुबशे भिताय बी. अशा बायलांक, अशा चलयांक तूं कितें मॅसेज दितलें? पळया, लायक देर आर अप्स एंड डावन्स इन युअर लायफ, वयर सकयल आसतात, पण एक दीस असो काडा, एक इल्लोसो टायम, मी टायम म्हणटा तसो स्वता खातीर टायम काडा आनी चिंता. जेन्ना एक चली मनीस म्हणून जल्माक येता, एक चली म्हणून जल्माक येता, एक चलयेचो रोल, तेज्या उपरांत लग्न जाल्या उपरांत एक आवयचो रोल, तशेंच माय मावाची कुयदाद घेवप, घोवाची कुयदाद घेवप, घराची कुयदाद घेवप, सगळ्यांची कुयदाद घेतल्या उपरांत स्वता खातीर एक मी टायम, स्वता खातीर एक दीस जगून पळया. स्वताची ड्रिम्स, स्वता खातीर इल्लोसो टायम काडा आनी स्वताची जी स्वप्नां जी अधुरी उरल्या खंय तरी, जी स्वप्नां तुमी पळयलेलीं आनी आजुनूय ती स्वप्नांत आसा, तांकां खंय तरी एक साकार करपाक एक तुमच्या खातीर टायम काडा आनी ती करून पळया. लायफ वील बी अमेझींग. सिमरनान आमकां खूब बरो मॅसेज दिल्लो आसा की स्वता खातीर थोडो वेळ काडात आनी आपली जी स्वप्नां आसात, जी तुमची पुराय जावंक ना ती पुरी करात. लायफ खूब ब्युटिफूल जातली आनी तुमकांय तितल्योच उमेद येतली लायफ जगपाची. सुंदर मॅसेज घेवन आमची आयची ही कार्यावळ हांगा सोंपयता. सिमरन, तूं हांगासर आयले, इतलो वेळ काडलो, ताका लागून तुका खरेंच मना काळजांतल्यान तुका देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुज्या फुडच्या वाटचाली खातीर, मिसेस इंडिया खातीर तुका मना काळजांतल्यान तुका खूब खूब शुभेच्छा. ऑल द बेस्ट टू यू. अस्मितायच्या आयच्या भागान आमचे बरोबर आशिल्ले मिसेस गोवा सिमरन हलनकर लोटलेकर आनी ताजो हो प्रवास आमी जाणून घेतलो. अश्योच वेगवेगळ्यो अस्तुऱ्यो आमच्या ह्या अस्मिताय कार्यावळीन वांटेकार जातल्यो. पळयत रावात अस्मिताय, पळयत रावात गोमंतक TV. देव बरें करूं.